भाग 14 सा फ्रांसीस शावेराच्या मरणा उपरांत। नमस्कार सगळ्यांक। आमच्या आदल्या भागांनी आमी सा फ्रांसीस शावेराच्या उल्लेखनीय जिविताची आणि मिशनरी वावराची सोद लायली। आयज ताच्या मरणा उपरांतल्या एका म्हत्वाच्या टप्प्यांत आशियांत जेजुईट मिसांव चालू उरपाक आणि ताणें भेट दिल्ल्या प्रदेशांनी क्रिस्तांव धर्माचो प्रसार जावपाचेर आमी खोलायेन नदर मारतली। आशियांत जेजुईट मिसांव चालू दवरप। सा फ्रांसीस शावेराच्या मरणा उपरांत जेजुईट मिसांव चालूच उरले। शावेरान घालोल्या बुन्यादीच्या विस्ताराक वावराक प्रेरणा मेवली। ताचें दायज आनी ताणें स्थापन केल्ली बुन्याद ह्या वाठारांतले क्रिस्तांव मिसांव चालू उरपाक आनी ताच्या विस्ताराक पोंशाचो फातर म्हूण गमोन आयले। जेजुईट मिशनरी शावेराचें काम चालू दवरतात। शावेराच्या वचनबद्धतेंतल्यान प्रेरीत जावन समर्पित जेजुईट मिशनरांनी ताणें भेट दिलोल्या प्रदेशांनी क्रिस्तांव धर्माचो प्रसार चालूच दवरलो। ताणें विंगड विंगड संस्कृतीक प्रदेशांनी भोंवडी मारली। शावेराक मेळिल्ल्या आव्हानां भाशेन आव्हानांक तांकांय तोंड दिवचें पडलें। क्रिस्तांव समाजाचो विस्तार। शावेराच्या वावराच्या दायजाक लागून आनी जेजुईट मिशनरांच्या यत्नांक लागून ताणें भेट दिलोल्या प्रदेशांनी क्रिस्तांव समाजाचो ल्हव ल्हव विस्तार जालो। तांच्या शिकवणीक आनी प्रभावाक लागून विंगड विंगड लोकसंख्येंत क्रिस्तांव धर्माची वाड जाली। सांस्कृतीक अनुकूलन आनी भास शिकप। जेजुईट मिशनरांनी शावेराच्या उदाहरणा प्रमाणे सांस्कृतीक अनुकूलन आनी भास शिकप हातूंत गुंतवणूक केली। हे तरेन क्रिस्तांव संदेशाचो बरो संवाद सादपाक मेवलो, जाका लागून तांकां थळाव्या लोकां कडेन तो पावोवपाक मेवलो। शिक्षण आनी समाजीक वावर चालू दवरप। जेजुईट मिशनरांनी इस्कॉलां, हॉस्पिटलां आनी हेर धर्मार्थ संस्था स्थापन करतना शावेरान स्थापन केलेल्या शिक्षण आनी सामाजीक योजनांचेर लक्ष केंद्रीत करप चालूच आशिल्लें। ह्या यत्नांक लागून क्रिस्तांव धर्माचो सामाजीक उदरगतीचेर परिणाम आनीक वाडलो। वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले क्रिस्तांव प्रभाव। क्रिस्तांव धर्माचो परिणाम धर्मीक मर्यादे भायर वाडलो आनी ताचो परिणाम शावेर आनी उपरांतले जेजुईटांनी ज्या प्रदेशांनी कला, संस्कृताय, शिकप आनी नितीशास्त्राचो वावर केलो ताचेर जालो। शावेराचे मिसांव वावराचें दायज। सा फ्रांसीस शावेराच्या मिसांवाचे वावराक तिगपी परिणाम जालो। ताणें भेट दिल्ल्या प्रदेशांनी क्रिस्तांव धर्माची तिगपी आनी वावर करपाची बुन्याद तयार केली। उपरांतल्या क्रिस्तांव मिसांवांक मार्गदर्शन करपाक ताचो दायज म्हत्वाचो आशिल्लो। शावेर हाणें सुरू केल्ल्या आनी जेजुईटांनी चालू दवरिल्ल्या वावराक लागून क्रिस्तांव धर्माची वाड आनी परिणाम चालूच उरलो। ह्या वाठारांतल्या क्रिस्तांव समाजाचो विस्तार चालूच आशिल्लो आनी ताका लागून ह्या वाठारांतल्या संस्कृतीक आनी धर्मीक विविधतायेक योगदान मेळ्ळें। सा फ्रांसीस शावेराच्या मरणा उपरांत आशियांत जेजुईट मिसांव चालूच उरलें आनी क्रिस्तांव धर्माचो प्रसार आनीक वाडलो। शावेराच्या वावराच्या दायजाक लागून आनी उपरांतल्या जेजुईट मिशनरांच्या अखंड समर्पणाक लागून ताणें भेट दिल्ल्या प्रदेशांनी क्रिस्तांव धर्म तिगून उरलो। ह्या भागान म्हजे वांगडा आयिल्ल्या खातीर तुमचे उपकार। शावेरा उपरांतल्या काळांत क्रिस्तांव धर्माचो विस्तार चालूच उरलो आनी क्रिस्तांव भावार्थाच्या प्रसारान शावेराच्या योजनाचे तिगपी परिणाम उजवाडाक आयले। देव बरें करूं।